foundation stone laying ceremony for new panchayat घर for चिकोलना बोगमालो. हे पंचायतीन हे जे पंचायत ओल्ड घर आसले डिलेपेटेड कंडिशन आसले म्हणून आमी ते मोडून आता न्यू बांधता. and the दीनदयाल infrastructure development स्किमा खाला in the first phase 2,73 lakhs आम्ही मोडून हे इमारत वयर काडटले. मागीर जे बाकीचे काम आसा ते फेज 2 वयतले. पयले एक टायमा हे स्कीम पयले 1 crore आसतालो, म्हाज्याच खालार मागीर ते 2 crore केले, मागीर 3.5 केले. आता न्यू नोटिफिकेशन येवन 6 crore स्कीम जावपाची आसा आनी तेन्ना लागून आमी 2 फेज केल्ले आसा. सो हे एक मॉडर्न आनी सगळ्याहून सुंदर पंचायत घर, हे सुंदर विलेज जी बोगमाळे आसा, बोगमालो चिकोलना हिंगा जातले आनी हितून सगळी सुविधा लोकां आसतले, सोंपेपण लोकां आसतले. 2 फ्लोर आसले जाल्यार तेका ऑल्सो हे आसतले, लिफ्टूय आसतले आनी सगळी सुविधा जी जाय ती लोकांक हिंगा आसतली. पोस्ट ऑफिस म्हण नाका, दुसरे गव्हर्मेंट ऑफिसीस म्हण नाका, बँक म्हण नाका, तेच भाशेन युथा खातीर जीम म्हण नाका, ट्रेनिंग सेंटर म्हण नाका. वेगळी वेगळी वेवस्था लोकां पासून हे विलेजी पासून हांगा केल्ली जाता. So overall, what will be the cost of the total infrastructure? Totally it is, I think it will go in the region of around 5.5 to 6 crore the maximum. सध्या आम्ही ऑलमोस्ट 3 crore मोडटले आनी मागीर फेज 2 घेवन ते कंप्लीट करतले. So any more सांकवाळे एक पंचायत घर पहा. So हेजे उपरांत आमी सांकवाळे वयतले, तेय पण न्यू पंचायत घर येवपाचें आसा, ते फंक्शन सेपरेट जातले. so overall आतां development. पर्यंत हांव मुद्दम सांगता की तूं हें कवर करता म्हणून. अंडर GSIDC आमी 31 प्रोजेक्ट कंप्लीट केला. 33 प्रोजेक्ट्स आर वर्क इन प्रोग्रेस. दॅट मिन्स कितले जाले, 64 प्रोजेक्ट जाले. 8 प्रोजेक्ट आमी अंडर GTDC, 8 प्रोजेक्ट अंडर GTDC. 72 प्रोजेक्ट आयले उपरांत आख्खे गोंयान वर्क इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड और फिनिशिंग टचीस अशें आसा. हाल्लीच आमी आमचे टेक्निकल सेल केला. उणें 100 प्रोजेक्ट तेजे हालात करपाक केल्ले आसा. थोडे सँक्शन आसा 1-3-4, पूण 100 सँक्शन केल्ले आसा. तितून एक म्हणल्यार चिकोलना बोगमालो फॉर द फर्स्ट टायम पंचायत आपले ओन शक्तीचेर, आपले ओन आदाराचेर टेंडर करून येदो व्हडलो प्रकल्प आपले विलेजीन हाडून दाखयता. हें एक उदाहरण आख्खे गोंयचे खातीर आसा आनी आख्खे गोंयान दाखोवपाक की पंचायतूय पावरफूल आसा. दे कॅन ऑल्सो टेंडर, दे कॅन ऑल्सो कॅरी ऑन बीग वर्क्स, दे कॅन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट ऑलराउंड डेव्हलपमेंट, एम्पावरींग द विलेज और एम्पावरींग द पंचायत म्हणून सदांच एक म्हणजे लोक हेजेर आवाज उठयतात एसेंब्लीन बीन. आमी खऱ्यांनी करून दाखयले पंचायती ताकद आसा म्हणून. एक ल्हानशी धाकटुली बोगमालो चिकोलना पंचायत तरी करपाक शकता, आख्खे गोंयान ते करपाक शकता. देखून आदली जी प्रॅक्टीस आसली, GSIDC करताली, GTDC करताली, हें सारकें न्हू. पंचायत म्हणल्यार इट इज अ सेल्फ गव्हर्नन्स. वी हॅव टू प्रमोट मोर सेल्फ गव्हर्नन्स, वी हॅव टू गिव देम मोर ऑटोनॉमी, and that is what we are trying to do. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.